सोमार 28 ऑक्टोबर 2024 सांत सिमांव आनी जुदास परब मुखेल वोड जेजू मागणे करूंक एका दोंगरार गेलो। नियाळाक आदार आयचो सेवा धर्म मागण्यांत तीर रावंक आमकां आपयता। जेजू कसलोय वावर करचे आदीं बापाक मागणें करता, ताची खुशी आयकून घेता आनी उपरांत आपलें मिसांव फुडें व्हरता। जे परी 12 शिसांक विचून काडचे आदीं ताणें एका दोंगरार शांत जाग्यार मागण्यांत आख्खी रात सारली आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे 12 जाणांक विचून काडले आनी पाठयले। जायते पावटी आमी देव आमचें आयकना म्हणटाव, पूण परतेंच जाल्यार ह्या नेटान धांवतल्या संवसारांत देवाक आयकूंक आमकां वेळ ना। देवाक आमचो वेळ दिवया, आमच्या गरजांवन ताची खुशी पाळूंक चड गरज म्हूण मानून घेवया। आमच्या प्रश्नान देवाची खुशी लिपलोली आसा, ती सोदून काडूंक प्रयत्न करुया। आमकां बरें तेंच तो दिता। जितली आमी देवाक आयकूंक प्रयत्न करतल्यो तितली आमकां समाधान मेळटलें आनी शिसां भाशेन देवाचें राज बांदूंक आनी पुर्ती जातल्यो। जेजू आपल्या बापाशी 2 कारणांक लागून वेतालो। पयलें, ताचे सवे आपले प्रश्न, आडकोळी, दूख आनी वावर वांटूंक आनी ताची खुशी पळोवंक, आनी दुसरे सुवातेर जेजू मागण्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा घेवन परतून दोंगरावेलो देंवन आपल्या सदांच्या वावराक वेतालो। म्हजो तारव, कितेंय ल्हान वो व्हड म्हजे प्रश्न जावं उलय सुमया हांव आयकतां अशें म्हजें मागणें करतली।